नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. आमी वर्स 2013 एक नवे एक्सपेरिमेंट सुरू केला. आमी एट अ हायर लेवल एस्ट्रोनॉमी अंडरस्टँड करपाचे प्रयत्न करतात. म्हणजे हो ब्रह्मांड आसा तातूंत ताजें स्वरूप कितें आसा, ताजें खरें स्वरूप आमी कशें वळखूंक शकतात. एट हायर लेवल आमच्या संवसारांत कितें कितें एक्सपेरिमेंट्स ऑन एस्ट्रोनॉमी चालू आसात हें आमी पळयतात. आणि गेल्या आठवड्यात तुमकां याद आसतलो आमच्या स्टुडिओत आमच्या बरोबर थोडेशे तरणाटे आयिल्ले ज्यांच्या बरोबर आमी एक भासाभास करताले. सो लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर हो आमचो विशय आशिल्लो. आणि म्हजे बरोबर गेल्या आठवड्यात आशिल्ले भुरगे आजूय आसात. तांची परत एकदा तुमकां ल्हानशी वळख करून दिता. हांगा आसात जयंत कर्ण. जयंत सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसा हांगा BA पॉलिटिकल सायन्स शिकता. दुसरे सुवातेर आसा शशांक शेटये सौदागर. तो गोवा इंजिनियरींग कॉलेज हांगा कंप्युटर सायन्साचो स्टुडंट आसा. आणि म्हजे बरोबर आसा राज कुंकळकर. राज कुंकळकर बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स म्हणजे बिट्स पिलानी वास्को हांगा फिजिक्स शिकता. आणि निमाणे कडेन अनमोल नायक हो डेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स मिरामार हांगा जिओलॉजी शिकता. सो हे सगळे भुरगे वेगळे वेगळे बॅकग्रावंडाचे आसात पूण सगळ्यांक एक कॉमन आसा, बरोबर न्ही? एस्ट्रोनॉमी. सगळ्यांक आवडटा एस्ट्रोनॉमी. आमचे युनिवर्स अंडरस्टँड करपाक आमकां फिजिक्साची गरज पडटा. फिजिक्स एक तरेची तांची हॉबी आसा. इट इज व्हेरी स्ट्रेंज. भुरगे फिजिक्सा कडल्यान मॅथ्सा कडल्यान धांवतात पूण ह्या भुरग्यांक फिजिक्स हे तांच्या लायफाचें एम्बिशन आसा. तो आर्ट्स जावं इंजिनियरींग जावं किंवा बिट्स पिलांनी जावं सगळ्यांक फिजिक्स आवडटा, एस्ट्रोफिजिक्स आवडटा. आणि हेंच आमचें डिस्कशन चालू आसा. संवसारांत सगळ्यात जे व्हडलें एक्सपेरिमेंट हिस्ट्रीन इतिहासांत आज पर्यंत जालां लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर आणि ताजें कनेक्शन टू एस्ट्रोनॉमी हें आमी पळयताले. सो जयंत एक ब्रीफ आमचें रिकॅप दी. लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर, वॉट इज लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर? Okay, last week we talked about the Large Hadron Collider. Now this is the biggest experiment studying the standard model of physics, particle physics, and how our universe came into existence and how it evolved. Simple idea of the Large Hadron Collider is particles are accelerated and they are made to collide so that we can study the subatomic particles. Okay. सो म्हणजे पार्टिकल्स आसात ते तातूंत कोलायड जातात आणि जेन्ना युनिवर्स आमचें फॉर्म जाल्लो तेन्ना जे सिट्युएशन आशिल्लें ते क्रिएट करपाचे आमी प्रयत्न करतात. सो हे लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर डायरेक्टली अनमोल तुका विचारता की एस्ट्रोनॉमी जो आमचो विशय आसा हाजे हे फिजिक्साचे एक्सपेरिमेंटा कडेन कितें कनेक्शन आसा? सो कनेक्शन खूब व्हडलें आसा हितून. नाव लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर एक एनवायरमेंट क्रिएट करता एनर्जीज ऑफ दॅट लेवल विच वर देन देर एट द स्टार्ट ऑफ द बिग बँग, जस्ट मायक्रोसेकंड्स आफ्टर द बिग बँग. So along with providing proof for the Big Bang theory, it also studies something called as antimatter, dark energies. हे सगळे प्रयोग चल्ला. म्हणजे जे एस्ट्रोनॉमीन फक्त सायंटिस्टान थियरी दिल्या, थियरी प्रूव्ह करपाक त्याचे एविडन्स सोदता लार्ज हॅड्रॉन कोलायडराचे. ओके. सो दिस इज लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर. आणि आतां आमच्या अनमोलान आमकां सांगलें अबाउट बिग बँग थियरी. बिग बँग मातशें आमी लास्ट वीकूय रेफरन्स केला. नाव बिग बँग सामकें स्टँडर्ड मॉडेल आसा आणि आज सगळे एक्सेप्ट करतात की आमची ब्रह्मांड, आमचो हो पुराय ब्रह्मांड जो आसा तो कसो सुरू जालो थ्रू द बिग बँग. ओके. सो आता एक काम करूया. आमचो जो फुडलो सेगमेंट आसा स्टार टेल्स, जातून आमी एस्ट्रोनॉमीची स्टोरी सांगतात आमच्या दर्शकांक. बिग बँग कितें, ताची स्टोरी कितें ते शशांक तूं आमच्या व्ह्युअर्सांक सांग. बिग बँग थियरी ही एक थियरी आसा आमचो युनिवर्स कसो तयार जाल्लो. ही थियरी जॉर्जिस लिमायत्रे नांवाच्या एका प्रिस्टान दिल्ली आणि फ्रेड हॉयल नांवाचो जो एक मनीस आसलो तेणेन ह्या थियरीक बिग बँग हें नांव दिल्लें. आतां बिग बँग थियरी कितें म्हणटा की युनिवर्साच्या सुरवातीक एक सिंग्युलॅरिटी आसली. म्हणजे सिंग्युलॅरिटी म्हटल्यार कितें, ही रूम, हांव, तुमी सगळे आमी जे कितें कोण आसात, आमचो अख्खाय गोवा, अख्खी पृथ्वी किंवा आमचो अख्खो सूर्यमंडळ सगळो कंप्रेस जावन, अख्खा युनिवर्स कंप्रेस जावन एक सिंगल पॉयंट जाल्लो. असो स्क्वीज केल्लो तेका आनी सिंगल पॉयंटान स्क्वीज केल्लो. आणि मागीर जेन्ना हो सिंगल पॉयंटान एनर्जी वाडली तेन्ना तो एक व्हडलो ब्लास्ट कसो जालो आनी हे सगळे मागीर तो ब्लास्ट जातकूच कॉर्क ग्लुऑन प्लाझ्मा तयार जालो. आतां मागीर ह्या कॉर्क ग्लुऑन प्लाझ्मान मागीर डार्क मॅटर, एंटीमॅटर, आमचो जे कितें दिसता तो मॅटर हे सगळे फॉर्म जाल्ले आणि मागीर स्लोली प्रोसेस तेचेर जावन आमचो अख्खा युनिवर्स तयार जालो. आतां जेन्ना तो ब्लास्ट जालो तेन्ना मातशें सगळे त्या एका पॉयंटा वयल्यान अशें एक्सपांड जावपाक लागले
आता ते अजूनही तुम्ही पळयल्यार लॉंग टायम पळयलो जाल्यार तुमकां कळटलें की ते अजूनही एकामेकाच्या पयस वचत आसा, म्हणजे आमचो युनिवर्स अजूनही एक्सपांड जायत वता. तर मागीर कितें जावं शकता की ॲट सर्टन पॉयंट वो रावू शकता ना व्हडलो जायत वचूं शकता. समज रावलो जाल्यार तो कितें जातलो, परतून सगळो जो युनिवर्स आसा तो परतून धाकटो जायत वतलो आनी परतून सिंग्युलॅरिटी जातली. तर असो वर्ल्ड एंड जावं शकता. नाजाल्यार कितें जावं शकता की व्हडलो जायत वचूं शकता आनी मागीर ॲट लास्ट सगळी एनर्जी सोंपोवन मागीर युनिवर्स कोल्ड प्लेस म्हणून उरतलो तसो. For almost 100 years, we have known that the universe is expanding. And we have traced its expansion back in time through to the very beginning when the universe occupied an infinitesimal point in space. This was the state of the universe at time t equals 0 over 13 billion years ago. It is from this starting point that everything we are familiar with came into existence. Protons, neutrons, stars, galaxies, even space and time itself are here. At time t equals 0, this point began an unprecedented inflation. In this instant, time and space were born. And this event has become known as the Big Bang. The Big Bang is our current, most accepted theory for how the universe began. It was inspired by the discovery that the universe is expanding. It was an unusual and highly counterintuitive event. It was not an explosion. It did not occur inside anything. Rather, everything that we are familiar with, left, right, up, down, cause and effect, the stage for all physical laws, was getting larger. It is second nature for us to ask, what caused the Big Bang? Any answer to this problem must begin with a key realization. Both time and space are contained within the universe and came into existence only after the Big Bang occurred. The cause of the universe, then, must not include them. They are not available to us. It must come from outside our experience. The answer to the cause of the universe will almost certainly be something strange and, by definition, wholly beyond our experience. Our occluded brains must always be open to the answer, especially when asking questions that push the limits of our capacity to understand. जेन्ना आमी लार्ज हॅड्रॉन कोलायडरा बद्दल उलयतात, हे बिग बँग, एंटी मॅटर, डार्क मॅटर हें सगळें जालें. तेजे आमी युनिवर्साचे जे बेजीक फंडमेंटल आमचे जे प्रिंसिपल्स आसा ते आमी डिस्कवर करपाचे प्रयत्न करतात. ओके, पूण हाचेच बरोबर फाटीं आय डोंट थिंक 2012 2011 सालांत वेन हे नवें चालू जातालें एक्सपेरिमेंट, तेन्ना सगळे कडेन एक न्यूज आशिल्ली की हो एक्सपेरिमेंट करनाकात आमचो सगळो वर्ल्ड ना जातलो, इट वील डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड. सो लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर आनी डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे आमचो संवसार काबार जातलो आनी लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर एक्सपेरिमेंट केल्यार आमचेर कितें तरी परिणाम जातलो. हें सगळें म्हणणे फाटल्यान एक्चुअली एक्झॅक्टली लॉजीक कितें आसा शशांक, कितें दिसता? ते कितें म्हणटाले की जेन्ना तुमी दोन प्रोटॉन घेवन किंवा दोन हायड्रॉन घेवन कोलायड करता तेन्ना ब्लॅक होल फॉर्म जावं शकता. आता ब्लॅक होल जर तुम्ही ॲस्ट्रोनॉमीन ऐकले असतात ते कसे फॉर्म जाता, सूर्या व्हडलो एक स्टार जेन्ना तेचो लायफ टायम सोंपता जेन्ना लायफ टायम सोंपता तेन्ना तो इम्प्लोड जाता आणि ते मॅटर इतके डेन्स जाता की तो लाईट सुद्धा एस्केप करपाक दिना, म्हणजे ब्लॅक होल क्रिएट जाता. ब्लॅक होल मेल्ले नक्षत्रापासून ब्लॅक होल क्रिएट जाता. आता ते ब्लॅक होल जी असतात ते खूप डेन्स आणि भरपूर व्हडली ब्लॅक होल असतात. मात आम्ही जे हांगसर समजा म्हणजे ऍक्च्युली ब्लॅक होल तयार जातली की नाही ते शुअर ना, बट समजा जरी तयार झाली तरी ती मायक्रो ब्लॅक होल्स असतात. म्हणजे लार्ज हॅड्रॉन कोलायडरान ब्लॅक होल सुद्धा तयार जाऊ शकता. समज जरी झाली जाल्यार ती मायक्रो एकदम धाकटी ब्लॅक होल असतली, म्हणजे करूंक शकना, दोळ्याक दिसची सुद्धा ना इतकी धाकटी ब्लॅक होल असतली. आणि ती तयार जातकूच हॉकिंग रेडिएशन नावाचं एक हे असतं, जेव्हा ब्लॅक होल्स असतात त्यांना हॉकिंग रेडिएशन असतं. ब्लॅक होल एनर्जी गिव्ह आउट करतात, रिलीज करतात आणि इव्हॅपोरेट त्यामुळे ब्लॅक होल फॉर्म जातो खूप हॉकिंग रेडिएशनामुळे सगळी एनर्जी ते लूज जातली त्याची आणि तो इव्हॅपोरेट जातो. संसार काबार जावपाचो, संसाराक माद्दूय तेचो हार्मफुल इफेक्ट ना. सो एक्चुअली हेच न्ही आमकां खबर नासता आमच्या युनिवर्साचे खरे नेचर. दॅट इज वाय आमी कितें कितें आनी मिडियान कितें कितें बरयलां आनी आमी बिलीव करतात वर्ल्ड एंड जातले हे जातले. तसोच एक आनीक विशय आसा जो आमी समजू
शकनात अबाउट एस्ट्रॉनॉमी आणि जे लार्ज हॅड्रॉन कॉलायडर आसा ताजेरूच ते रिसर्च करपा प्रयत्न करता दॅट इज डार्क मॅटर. आता आमी रेफरन्स आमचे परत लार्ज हॅड्रॉन कॉलायडरा कडेन व्हरया जे युरोपान आसा तो एक्सपेरिमेंट. आणि लार्ज हॅड्रॉन कॉलायडर हॅज अनदर कनेक्शन टू बिग बँग. तांणी थंय डिस्कवरी करूंक शकतात अबाउट समथींग कॉल्ड डार्क मॅटर, डार्क एनर्जी, अशें सगळे हांवें वर्ड्स आयकल्यात. आमी फक्त ते वाचतात, आमकां तेजे बद्दल कांय खबर नासता. सो डार्क मॅटर, वॉट एक्झॅक्टली इज डार्क मॅटर? I will start explaining. आता आमी एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया. आता समज उजो आसा, there is a fire, it is burning, उजो पेट्टा. That is why is it burning? Because थंय ऑक्सिजन असता म्हणून it is burning. आमकां दिसना उजो पेटत आसा, but it is because of something which is not visible. Oxygen. Exactly. But it does not mean that oxygen थंय ना. दिसना म्हणजे ना अशें ना. It is there and it is interacting. We can prove it. Yeah. Because the fire is burning. Fire is burning. It is because oxygen is interacting. But dark matter जे आसा, that is something that does not interact at all with the matter that we know, like you, me, the table. These are all matter. We can see them. Everything is, we are matter. We are matter. Dark matter is nothing which we have. It's not what we have. खंय असता तर dark matter? Dark matter basically, as we now put, scientists are still wondering about it. Right now what we think is that it is there everywhere. It is there in space, it is there all around us, but we cannot interact with it, so we cannot find out about it directly. But LHC जो आसा, it is an attempt to somehow indirectly reach to a conclusion that अरे बाबा something like dark matter exists. So राज, एक ह्या पॉइंटार हांव तुका विचारता की पयलीं इन क्लासिकल एस्ट्रॉनॉमी अशें चिंत्ताले की आमचो ब्रह्मांड दोनूच वस्तूंचो आसा. मॅटर म्हणजे वस्तू, सगळे गॅलेक्सी बी, आणि स्पेस म्हणजे वॅक्यूम. पण आता वी हॅव डिस्कवर्ड समथींग एल्स, डार्क मॅटर ऑल्सो एक्झिस्ट. हो कितलो आसतलो डार्क मॅटर युनिवर्सात, अशें कितें सायन्स म्हणटा? The funny part, जवाची गोष्ट आसा की this dark matter is much more than visible than normal matter. And this dark matter, although to interact karna with normal matter, it does have mass. It does have mass, and that is quite a lot. म्हणजे ताका मास आसा म्हणजे हिग्स बोसॉन जालेच ते. Yes, you can say so. There are studies going on now. As science will progress, now kids who are watching the program, maybe we will be able to study it when we are in our. तुम्ही जेन्ना सायंटिस्ट जातले तेन्ना डेफिनेटली स्टडी करतले डार्क मॅटर. Exactly. म्हणजे कितें आसा, डार्क मॅटर कॅनॉट बी स्टडीड इजिली बिकॉज वी आर लिव्हिंग इन अ युनिवर्स कंपोज्ड ऑफ मॅटर. अँड डार्क मॅटर मॅटरा कडेन रिएक्ट जायना, सो आमकां तो पळोवंक दिश्टी पडना. ओके, डार्क मॅटर